फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट सांग. राउंड ऑफ 32 फेरयेन 1 जुलयाक जाल्ल्या मॅचीचो हो आढावो. फ्रांसाचो एम्बापे ह्याने केल्ल्या 2 गोलांक लागून ह्या माजी विजेत्या पंगडान राउंड ऑफ 16 फेरयेन प्रवेश केलो. तांणी स्विडनाचेर 3-0 अशें दणदणीत जैत जोडलें. आतां फ्रेंच कर्णधार एम्बापे गोल्डन बुटाच्या शर्यतींत आयला. न्यू जर्सी हांगासर ही मॅच जाली. न्यू जर्सी हांगासर जाल्ल्या ह्या मॅचीत किलियन एम्बापे ह्याने आपलो जबरदस्त फॉर्म प्रदर्शीत केलो. ताणें 2 गोल केले. ताका लागून स्विडनाक फ्रांसाक आडोवप शक्य जालें ना. आतां राउंड ऑफ 16 फेरयेन फ्रांसाचो पंगड पॅराग्वे आड खेळटलो. फ्रांसाचो हो वर्ल्ड कप सर्तींतलो शेगीत 4थो विजय थारलो. तांणी पयले 3 मॅची जिखिल्यो आनी आतां राउंड ऑफ 32 तेणी जैत मेळोवन आपली दणदणीत कामगिरी कायम दवरली. फ्रांसान ह्या सर्तीन आतां मेरेन 13 गोल केल्यात. तितूंतले 6 गोल एकटे एम्बापे हाणें केल्यात. आनी फ्रांसान ह्या सर्तींतल्या 4 मॅचींनी दुसऱ्या फावट क्लीन शीट दवरली, म्हणल्यार मॅचीन एकय गोल घेतलो ना. स्विडना आड एम्बापेन पयलो गोल 45व्या मिनटाक केलो. उपरांत दुसरो गोल ताणें 74व्या मिनटाक केलो. तेजे पयलें फ्रांसाचो खेळगडी ब्रॅडली बार्केलो हाणें 53व्या मिनटाक 1 गोल केल्लो. दिदिये देशॉ हे फ्रांसाचे कोच. फ्रांसाचे कोच ह्या नात्यान तेंची ही निमणी वर्ल्ड कप अशें मानतल्यात. हाचे पयलें फ्रांसान 1998 आनी 2018 वर्सां वर्ल्ड कप जिखिले. आतां तेंची जर कामगिरी पळयली जाल्यार अशें दिसता की तिसरे फावट वर्ल्ड कप दिवपाक ते प्रयत्नशील आसात. 4 वर्सां फाटीं कताराक जाल्ल्या वर्ल्ड कपाक तांकां अंतीम फेरयेक हार घेवची पडिल्ली. अर्जेंटिनान तांकां हारोवन वर्ल्ड कप जिखिलो. आतां तेची भरपाय करपाच्या दृश्टीन फ्रांसाचो पंगड खेळ करतना दिसता. स्विडना आड जिखले मॅचीत फ्रांसाच्या पंगडाचो खेळगडो मायकल ओलिस हाचोय बरो खेळ जालो. ताणें 2 असिस्ट नोंद करतना जैतान आपलें योगदान दिलें. एम्बापेन पूर्ण वर्चस्व दवरतना खूपच बरो खेळ केलो. ताका आनी 2 गोल करपाची संदी आसली, पूण ताचो 1 गोल ऑफसायड थारलो जाल्यार 1 गोल गोल पोस्टाक आपटून भायर गेलो. ओलिस हाकाय वर्चस्व दवरपाची संदी आसली, पूण ताका गोल करप शक्य जालें ना, कारण तेणी जी ओव्हरहेड किक, एक प्रेक्षणीय ओव्हरहेड किक घेतिली ती गोल पोस्टाक लागून भायर गेली. एकंदरीत जर गेमीन पळयलें जाल्यार फ्रांसान स्विडनाचेर पूर्ण वर्चस्व दवरिल्लें दिसून येता. फर्स्ट हाफ जावचे पयलें कांय खीण आसले तेन्ना एम्बापेन शॉर्ट कॉर्नराचेर एक बरी गोल केलो. ताणें प्रतिस्पर्धी संघांतल्या खेळगड्यांक चकवो देत सुरेख बरें ड्रिबलिंग करतना गोल करून आपल्या पंगडाक फुडें व्हेलो. ताच्या उपरांत सेकंड हाफांत जेन्ना खेळ सुरू जालो रोखडोच ओलिस हाणें दिल्ल्या असिस्टाचेर बार्कोला हाणें बरो गोल करतना आपल्या पंगडाचो आनीक 1 गोल केलो. उपरांत खेळ सोंपपाक 16 मिनटां बाकी आसली तेन्ना किलियन एम्बापे हाणें ओलिस हाणें दिल्ल्या असिस्टाचेर गोल केलो. हो गोल इतलो पॉवरफूल आसलो की बंदुकींतल्यान गुळी सुटल्या सारको आसलो. अशा रितीन फ्रांसान आपले ऑल विन कामगिरी फुडें दवरत फुडल्या फेरयेन प्रवेश केलो. मॅच सोंपल्या उपरांत फ्रांसाचे कोच दिदिये देशॉ हांणी सांगलें की आपलो पंगड ह्या सर्तीन जैतवंत जावपाच्या उद्देशान आयला. आमचें एक ध्येय आसा आनी तें ध्येय पूर्ण करपाच्या दिशेन आमी सद्या फुडें वयतात. फुडली मॅच आमची पॅराग्वे वांगडा आसतली, पूण ही मॅचूय आमकां कठीण आसतली दिसता, कारण पॅराग्वे हो एक बळिश्ट पंगड आसा आनी ह्या पंगडान दक्षिण अमेरिकन स्टायलीन खेळपाचे खेळगडे जेंकां लॅटीन अमेरिकन म्हणटात अशे बरेच खेळगडे आसात आनी हे खेळगडे दर्जेदार आसात. ताका लागून आमकां आतां दबाव घेवपाची गरज ना, पूण आमी आमचो नैसर्गीक खेळ करून ह्या मॅचीक फुडें वयतले. आमी ह्या मॅचीचो पूर्ण अभ्यास करून ग्रावंडार देंवतले आनी आमी जैता खातीर प्रयत्न करतले अशें देशॉ हाणें सांगलें. फ्रांसाचो कॅप्टन किलियन एम्बापे हाणें आतां वर्ल्ड कपांत 18 गोल केल्यात. ही तेची 3री वर्ल्ड कप सर्त. ताचे आतां 18 जाल्यार अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हाचे 6 वर्ल्ड कपांतल्यान 19 गोल जाल्यात. ह्या दोनूय खेळगड्यां मदीं
अंदूच्या वर्ल्ड कपांक गोल्डन बूट जो सगळ्यां परस चड गोल करता आनी असिस्ट नोंदयता ताका मेळटा तितूंत सर्त आसा. दोगांयनी 6 गोल केल्यात. एम्बापेचे 6 गोल आसात, मेस्सीचे 6 गोल आसात. आनी तितूंत म्हत्वाची बाब म्हणल्यार एम्बापेन 2 असिस्ट केल्ल्यान तो मातसो फुडें आसा. आतां फुडल्या पावंड्यार ह्या दोनूय खेळगड्यां मदीं कोण गोल्डन बूट मेळयतलो हाची सर्त आसतली. मिरोस्लाव क्लोज हो जर्मनीचो आदलो खेळगडो. त्याने वर्ल्ड कपांक 16 गोल केल्ले. स्विडना आड एम्बापेन क्लोज हाचो हो विक्रम फाटीं घातलो. युरोपियन खेळगड्यां भितर वर्ल्ड कपांक सगळ्यां परस चड गोल करपी हो मान आतां किलियन एम्बापे हाका मेळ्ळा. एम्बापेची 2026 वर्ल्ड कपांतली जर कामगिरी पळयली जाल्यार त्याने सेनेगला आड 2 गोल केले. उपरांत इराका आड 2 गोल केले. नॉर्वे आड गोल करूंक ना पूण ताणें असिस्ट नोंदयले. आनी आतां स्विडना आड 2 अशें ताणें 6 गोल करून आपली परजळीत कामगिरी कायम दवरला. रावंड ऑफ 32 फेरयेक आनीक एक मॅच जाल्ली. तितूंत मेक्सिको सिटी हांगासर होस्ट ह्या सर्तीचे होस्ट मेक्सिको पंगडान रावंड ऑफ 16 फेरयेन प्रवेश करतना इक्वेडोर पंगडाचेर 2-0 अशें बरें जैत मेळयलें. मेक्सिको सिटी हांगासरलें खराब हवामान आनी वादळ हेका लागून मॅच सुरवात जावपाक सुमार 1 तास वेळ जालो. पूण खराब हवामानाचो परिणाम मेक्सिकोन आपल्या खेळाचेर जावंक दिवंक ना. तांणी गेमीच्या पयल्या हाफांक 9 मिनटांत 2 गोल केले आनी इक्वेडोर पंगडाक दबावा खाल दवरलो. इक्वेडोर पंगडाक सेकंड हाफान गेम बरी केली पूण मेक्सिकोन जी 2 गोलांची आघाडी घेतिली ती भेदोवप तांकां शक्य जालें ना. ह्या मॅचीक 80,824 फुटबॉल प्रेमी उपस्थित आसले. फुटबॉल मोग्यांचो मेक्सिकोक खूब पाठिंबो मेळटालो. त्या बळार मेक्सिकोन जबरदस्त खेळ करतना 1986 उपरांत पयले फावट वर्ल्ड कपाच्या रावंड ऑफ 16 फेरयेन प्रवेश केलो. कोलंबियान जन्मल्लो मेक्सिकोचो खेळगडो हुलियान किनोनेस हाणें पयलो गोल केलो. हो गोल ताणें 22व्या मिनटाक केलो. उपरांत किनोनेस हाच्या असिस्टाचे दुसरो गोल मेक्सिकोच्या रॉल हिमेनेज हाणें 31व्या मिनटाक केलो. आतां रावंड ऑफ 16 फेरयेंत मेक्सिकोची मॅच DR कॉंगो आनी इंग्लंड हांचे मॅच जातली. तितूंत जो जैतिवंत पंगड थारतलो तो मेक्सिको आड खेळटलो. एकंदरीत मेक्सिको होस्ट ह्या नात्यान ह्या वर्ल्ड कपांक आपली बरी कामगिरी करपाक खूबच इच्छूक आसा अशें दिसता. मॅच जाल्या उपरांत इक्वेडोर पंगडाचो कोच सेबेस्टियन बेकासेसे हाणें सांगलें की फर्स्ट हाफांक मेक्सिकोन खूब बरो केलो खेळ. ताका लागून आपलो पंगड तांकां तोंड दिवंक शकलो ना आनी हाका लागून आमी जरी सेकंड हाफांक बरो गेम केली तरी मेक्सिकोची ती 2 गोलांची आघाडी आसली ती कायम उरली. ह्या मॅचीच्या इंजुरी टायमाच्या 5व्या मिनटाक इक्वेडोराच्या पिएरो हिनकॅपी हाका रेड कार्ड दाखयलें. ताणें मेक्सिकोच्या खेळगड्याक फॉल केल्ल्यान ती रेड कार्ड दाखोवपाची कारवाय रेफ्रीन केली. हावियर आगिरे हाच्या मार्गदर्शनाखाली खेळपी मेक्सिको पंगडाचो हो ह्या वर्ल्ड कपांतलो सेगीत 4थी जैत थारले. लीग मॅचींक त्यांनी 3 जैत मेळयल्ले आनी आतां 1 जैत अशें 4 जैत मेळ्ळा. आनी ह्या 4 जैतांचें वैशिश्ट असें की त्यांनी एकाय मॅचींक एकय गोल न घेतना आपली कामगिरी फुडें व्हेला. मेक्सिकोच्या खेळांतलो मजबूत बचाव हो त्यांचो कामगिरीचो मेन पार्ट ठरलो. तांचे सिझर मॉन्तेस, योहान वार्केज, होर्गे सांचेज आनी गालार्डो ह्या डिफेंडरांनी खूब बरी खेळ करतना इक्वेडोरचे खेळगडे गोल करूंक शकचे ना हाची दक्षता घेतली. मेक्सिकोचो गोलकीपर रॉल रांगेल हाचे हे सेगीत 4थ्या मॅचीक क्लीन शीट थारले. एकंदरीत पळोवंक गेले जाल्यार मेक्सिकोचो पंगड ह्या वर्ल्ड कपांक होस्ट येतना खूब बरो खेळ करतना दिसता. ह्या मॅचीत इक्वेडोर वांगडा जाल्ल्या मॅचीत मेक्सिकोचो गिल्बर्टो मोरा हाणें 17 वर्सां आनी 260 वर्सां दीस आसतना वर्ल्ड कप खेळपाचो म्हणजे वर्ल्ड कपांतल्या नॉकआउट फेरयेक खेळपाचो विक्रम केलो. तो असो पराक्रम करपी दुसरो खेळगडो थारला. हाचे पयले ब्राझीलाचो महान खेळगडो पेले हाणें 1958 वर्साक वेल्स वांगडा 17 वर्सां आनी 239 दिसांचो आसतना वर्ल्ड कपांतले नॉकआउट मॅच खेळपाचो
विक्रम केल्लो. ताच्या नंतर आतां गिल्बर्टो मोरो हाचो क्रमांक आसा. गिल्बर्टान 17 वर्सां आनी 259 दिसांनी खेळून आपूण भविश्यांतलो मेक्सिकोचो स्टार खेळगडो जावंक शकता अशें दाखोवन दिलां. ह्या मॅचीक ताका सुरवाते सावन ग्रावंडार दवरून त्याची कौशल्याची परीक्षा घेतली. मॅच सोंपले उपरांत मेक्सिकोचो जो मेन खेळगडो आसलो हुलियान किनोनेस ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. ताणें सांगलें की ही गेम कोण एकट्या खेळगड्यान जिखूंक ना, हें आमचें सगळें संघाचें एकत्रीत यश आसा. हितून कोणाची वैयक्तीक कामगिरी ना, तर आमी सगळ्यांनी एकत्रीत मेळून तयारी केली, ताका लागून ह्या सर्तींक आमकां बरी कामगिरी करप शक्य जाता. फुडली मॅच आमकां खूब कठीण आसा, आमी ती सोंपी घेयनात. ताका लागून आमकां अशेंच संघर्श करपाचो आसा, फुडें लढत रावपाचें आसा, तेन्नाच आमी आमचें जें ध्येय आसा तें मेळोवंक शकतले. ताणें मोठ्या संख्येन ग्रावंडार आयिल्ल्या आपल्या पाठीराख्यांक आभार मानले आनी त्यांनी दिल्ले प्रोत्साहनाक लागून आपलो पंगड बरो खेळूंक शकलो अशें किनोनेस हाणें सांगलें. रावंड ऑफ 32 फेरयेन 2 जुलयाक 2 मॅची जातल्यो. मध्यरात्री 1:30 बेल्जियम आनी सेनेगल हांचे मजगती सिएटल हांगासर मॅच जातली. ही मॅच दोनूय पंगडांक म्हत्वाची आसा. लीग पावंड्यार बेल्जियम जी गटांत आसलो. जी गटांत खेळटना तांणी 1 जैत आनी 1 बरोबरी ह्या कामगिरी सयत 4 गूण मेळयले. पयल्याच मॅचीक इजिप्ता आड तांकां 1-1 अशे गोल बरोबरीत समाधान मानचें पडलें. उपरांत इराणा आड तांणी गोल बरोबरी केली. 2 मॅचींतल्यान 2 गूण घेतल्या नंतर तांची रावंड ऑफ 32 फेरयेक वचपाची संद कमी आसली. पूण निमण्या मॅचीक तांणी न्यूझीलंडाचेर 5-1 फरकान दणदणीत जैत मेळून बेस्ट ऑफ 3 टीम पंगड ह्या नात्यान वर्ल्ड कपाच्या रावंड ऑफ 32 फेरयेन प्रवेश केलो. सेनेगलाची कामगिरी तितली व्हडली बरी जावंक नासली. तेय आपल्या आय गटांत बेस्ट ऑफ 3 ह्या पंगडाक लागून रावंड ऑफ 32 पावले. फ्रांसा आड तांकां पयलें हार घेवचें पडलें. उपरांत नॉर्वे आड ते बरे खेळ्ळे, पूण तांकां निसट्टी 2-3 गोल फरकान हार घेवची पडली. मात इराका आड निमण्या मॅचीक 5-0 अशें मोठें जैत मेळून तांणी रावंड ऑफ 32 फेरयेंतली आपली जागा निश्चित केली. दुसरी मॅच जातली ती को होस्ट, हे मेन होस्ट आसात ह्या सर्तीचे, अमेरिका म्हळ्यार युनायटेड स्टेट्स आनी बोस्निया एंड हर्जेगोविना ह्या पंगडा मदीं जातली. ही मॅच सॅन फ्रांसिस्को बे हांगासर फांतोडीर 5:30 वरांचेर जातली. लीग मॅचीक अमेरिकेन येजमान ह्या नात्यान खूब बरी कामगिरी केली. पयल्या मॅचीक तांणी पर्यावा आड 4-1 अशें दणदणीत जैत मेळयलें. उपरांत ऑस्ट्रेलियाचेर तांणी 2-0 अशें जैत मेळून आपली 2 मॅचींतल्यान 6 गूण घेवन रावंड ऑफ 32 फेरयेंतली प्रवेश निश्चित केलो. निमण्या मॅचीक तांकां टर्किये ह्या पंगडान 2-3 फरकान हरयलो. पूण हाचो अमेरिकेच्या फुडल्या पावंड्या वयर वचपाच्या कामगिरीचेर कांयच परिणाम जावंक ना. दुसरे वटेन बोस्निया आनी हर्जेगोविना ह्या पंगडान बी ग्रुपाकय आपली खूब वर्सांनी खेळटना बरी कामगिरी प्रदर्शीत केली. कॅनडा आड, जो कॅनडा को होस्ट आसले त्यांच्या आड तांणी 1-1 अशी गोल बादाबाद दवरली. उपरांत तांकां स्वित्झर्लंडा आड 1-4 गोल फरकान हार घेवची पडली. पूण त्यांनी आपली निमणे मॅचीक खूब बरी कामगिरी करतना कतार पंगडाचेर 3-1 अशें जैत मेळून रावंड ऑफ 32 फेरयेन प्रवेश केलो. अमेरिकेचो पंगड आपल्या घरच्या ग्रावंडार मॅच खेळटना बळिश्ट आसतलो, कारण तांकां तेंच्या पाठीरांकाचो बरोच पाठिंबो मेळटलो. अशा परिस्थितीत बोस्निया हर्जेगोविना ह्या पंगडाक आपलो सर्वोत्कृश्ट खेळ करून को होस्ट आसात ते अमेरिकेक तुल्यबळ लढत दिवची पडटली. हो आसलो फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्साचो रावंड ऑफ 32 फेरयेन 1 जुलयाक जाल्ल्या मॅचीचो आढावा. देव बरें करूं.